सोगली उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलेल्यांक काकलूत दाखोवया. बापाची मनशा कुलाचेर आसलेली मोगाची नदर, तशेंच जेजूच्या कालकुतीवंत काळजा भाशेन जाणें सगल्या सांडलोल्यांक सोडवण दिली. तशेंच आमी जण एकल्यान जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. दुबाव विरेत हें करूंक आमकां समाजाचे देगेक वेचचें पडटलें. बाग्योन फ्रांसीस शावेरान किरकोळ मनशाचो मोग केलो. ताची देख घेवन क्रिस्ताची काकलूत समाजाचे देगेर आसलेल्या गायल काळजांक आमी दिवया. हीच कृपा ह्या मिसा बलिदानान आमकां मागुया. बाबा भणीनो, आयज जायतीं जाणां काकलुतीक रावता. दोया आपल्या सवे मेळटली म्हूण रावता. सुटका मेळटली म्हूण रावता. देवान आमकां जण एकल्याक विचून काडल्या. असल्या सवे अदीक करून समाजाचे देगेक आसलेल्या सवे दोयाळ, काकलुतीवंत आनी मोगाळ जावंक. जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी दोया दाखोवंक ना. आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवाचेच काकलुतीक उलो मारुया. हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. मिसान केरीत भशेन पिडींत आसलेल्यां पासत आमी मागता. अदीक करून जायतीं जाणां कॅन्सराचे पिडींत आसा. देवान तांकां पेकोवणी दिवंक ह्या मिसान तो मागता. केरीत भशेन चिंचोणच्या जर एका कुटुंबाय पासत ह्या मिसान तो मागता. देवा, भाग्योंत आमरोसाक क्रिस्ती भावार्थाचो शास्त्री आनी धिरादीक गवळी तुवें केलोय. तुजी पवित्र सभा जानवायेन आनी धिरान चलोवच्याक ताचे असले तुज्या काळजा सारके गवळी उपजय. ह्या आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाका इज्रायेलान पवित्र म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरचे जेरुसाल्यान तूं बिराड करतलोय आनी रुंदोन करची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडें तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगांचो उंडो आनी उपद्र्यांचें उदक दितोच तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना. पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतली. तूं उजव्यान वो दाव्यान वच. तुजे फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतलीं. हीच ती वाट, तसोच चलून वच. जमनींत वीज ओपताय ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी घोटायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजीं गोरवां लांब रूद मैदानार चरतलीं. जमीन कामायज करपी बैल आनी गाडवां सुपान वारें दिवन आनी दांत्र्यान किसोवन नितळ केल्लो कारो ओरो खातलीं. ज्या दिसा कोतांचो भस्म जातलो त्या व्हडल्या निसंटनाच्या दिसा सगल्या उंच पर्वतांचेर आनी सगल्या दोंगराचेर चोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे वाल व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले पोरजेचे गाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा चान्ने सुर्याच्या वता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसाचें वत एकाच दिसा पडलोले भाशेन वत 7 पावटी कडक लागतलें.
देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात, तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुसालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. पावसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता. ताचे गाय बांदून तो पिकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. तोर आनी बोळिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जाणवायेक मितमेर ना. कालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोश्ट्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. शिवोत्तमनाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर आमचो मुन्सिपीदार. ताणेंच आमकां समूद दिल्या. तो आमचो राजा. तोच आमची सोडवण करतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू सुदैवांच्या देवस्थानांनी शिकयत स्वर्गा राजाची बरी खबर परगोटीत आनी सोर जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नोगरांनी गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हणलें. इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढ्याचोशी वचात आनी वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगोट करात. वायटकारांक बरी करात. मेल्ल्यांक जिवोवन करात. कोडकारांक नितळ करात. देंवचार काडात. तुमी फुकोट घेतला फुक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आयचो आमचो विशय जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलेल्यांक काकूत दाखोवया. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना सोबार प्रश्न म्हज्या मनांत आयले.
हे देगेर आसलेले कोण मनीस काय आनी ते देगेर कित्याक आसात काय तांकां देगेर कोणें घातल्यात काय हे भशेन सोबार प्रश्न तुमच्याय मनान येतोलेच आनी नियाळ करीत जाल्यार एके भाशेन ती संवसारी वाटेन चलतात आनी एकलो बरयणार तो असो बरोवन म्हणटात की जांच्या जिवितान जेजू ना जेजूचें आसणें ताणें अणभवूंक ना तीच घोडी देगेर आसात वो सांडलोली आसात तो अशें म्हणटा आनी हे भाशेन ही मनशां घोडी ती संवसारी वाट चलता आसतली ओ संवसाराचे शिकवणे प्रमाणे आपले जिवीत वता आसतली जावं ती सांडल्यात जावं ती निराशेपणान बोडल्यात असले तांचें जिवीत जाल्लें आसा आनी हें सोजमून घेवंक आमी एक ल्हानशें एक उदाहरण आमी घेवया आमी सगल्यांनी ऑरेंज आमी खाल्लां आसतलें आनी ऑरेंज खाता आसतना आमी ताची कात काडून तें आमी सोलून तें आमी खाता आनी हेंच घेवन हेंच ऑरेंज घेवन आमी एक एक्सपेरिमेंट आमी करुया जोरी तर हें सोल्लोलें ऑरेंज उदकान घालीत जाल्यार हें ऑरेंज बुडटा वो तें उफेता तें ऑरेंज बुडटा म्हूण आमकां सगल्यांक खबर आसा कित्याक काय ताका भायल्यान तें कवर ना वो ताका कात ना म्हूण आमकां खबर आसा देखून हें ऑरेंज उदकान घातल्या उपरांत तें बुडटा पूण आख्खें कवर आसतलें ऑरेंज जर तर आमी तें उदकान घालीत जाल्यार तें बुडना म्हूण आमकां सगल्यांक खबर आसा कित्याक हेंच ताची कात हें कवर ताका तें उदकान बुडोवंक ताका दिना आनी हो बरयणार म्हणटा की ही भायली स्कीन हो हें कवर जावन आसा आमचो जेजू क्रिस्त जर तर आमी संवसारान आमी आसाव तरी आसतना तो आमचे बरोबर आसा देखून आमी संवसारान आमी बुडोवंक आमी शकना देखून वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर इन क्रायस्ट हें आमी सोजमून घेवंक आमकां सगल्यांक आमकां आयचो विशय आमकां आपयता आनी जेन्ना आमच्या जिवितान जेजू ना म्हणटकूच आमी संवसारी वाटेन आमी बुडटा आमी संवसारी वाटेन आमी सांडटा म्हूण आमकां सगल्यांक खात्री आसा आमकां सगल्यांक थावें जाल्लें आसा देखून ही मनशां ती देगेर आसात म्हूण आमकां गोमता आनी असल्या मनशांक जेजू जिवीत दिवंक असल्या मनशांक जेजू मोग दिवंक ह्या तो संवसारांत आयलो आनी ताणें कितें केलें काय पयलें म्हणल्यार जीसस टूक द बर्थ ॲट द मार्जीन म्हणजे जेजून देगेर ताणें समाजाचे जोल घेतलेलो आसा न्हय पालासीन पूण गोरवाच्या गोट्यान ताणें जुल्म घेवन ताणें आमकां सगल्यांक ही ल्हानविकाय दाखोवन केल्ली आसा आनी भशेन ताणें देगेर आसतल्यांक ताणें हो मोग ताणें ही काकलूत दाखोवन केल्ली आसा दुसरें म्हणल्यार ही लीव ऑन द मार्जिन्स म्हणजे जेजू केरी भाशेन आपले मिसांव आपलो भौशीक वावर ताणें देगेर असो ताणें करून दाखोवन केल्लो आसा जावं ती पातकी जावं ती घातकी जावं भायर जाली गोरीब दोन वसुंदार ह्या सगळ्या थंय ताणें हो वावर केल्लो आसा ताणें मिसांव फुडें व्हेल्लें आसा आनी ताणें आपल्या आसण्या उद्देशी ताणें तांकां मोग दिल्लो आसा हें सगल्यांक आमकां ठावें आसा आनी तिसरें म्हणल्यार ही डायड ऑन द मार्जीन म्हणल्यार जेजू केरी भाशेन मेलो खुर्साचेर आनी त्या काळाक खुरीस जावन आसलो सगल्यांक आमकां नदीची खुणां आनी खुर्सार कोणाक मारताले काय खुर्सार मारताले चोरांक वायटकारांक
आनी असलें मरण घेवन जेजून केले भशेन ताणें आमकां सगल्यांक सोडवून फावो केल्लें आसा आनी ही सोडवून घेवन हे हातयार घेवन आमी ताची सगळीं काकूत आमी अनुभवता असलेंच जिवीत आमच्या भाग्यवान अशें ताणें जिवीत जियेल्लें आसा ताणें व्हडपण सोडून दिलें ताणें गिरेस्तकाय सोडून दिली ताणें पालास सोडून दिली हे भशेन तो देगेर असो सगळें तो थंय गेलो थंय तो रावलो भोंवलो आनी ताणें तांकां जेजूक वाटलो म्हूण तांकां सगल्यांक देग दवरता आनी ताचो मुखेल हेतू ताची मुखेल एम जाल्ली म्हणल्यार टू गीव क्रायस्ट टू दोज हू आर एट द मार्जन म्हणजे जे कोण सांडलेले आसात तांकां जेजू वाटूंक ताचो मुखेल हेतू जाल्लो आसा आनी हेंच आमकां आयच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा किते भाशेन जेजू आपल्या शिसांक हेंच तें मिसांव दिता तें म्हणल्यार सांडलोले सवे तो तांकां देख घेवन आनी तांचे सगळे तो वचून तांकां तो उलो कोत्ता आनी भशेन थंय गेल्या उपरांत तांकां सुर्गेचें राज वाटूंक वायटेकारांक बरी करूंक मेल्ल्यांक जिवंत करूंक कोडकारांक नितळ करूंक देंवचार काडून तांकां धाडटा हे भशेन जेजू आपले मिसांव फुडें व्हरूंक तो शिसांक धाडटा आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा की देवाचे वाटेर चल्ल्या उपरांत देव आमचे सगळें तो ओस्तोरिया कोत्ता म्हूण तो आमकां दाखोवळ कोत्ता आमी फकत भावार्थ दवरूंक तो आमकां सगल्यांक आपयता तर मोगाळ भयणी बांदून आयच्या दिसा आमी आमकांच विचार करुया हांव म्हज्या जिवितान सांडलां काय म्हज्या जिवितान खरेपणी देवाचें आसणें आसा काय जेजू म्हज्या जिवितान आसा काय तर आमच्या जिवितान खरेपणी जेजूचें आसणें आमी ओळखून घेवन जेजूशी येवंक आमी सगळीं वावरुया आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्या जिविता उदची आमी जेजूचे रूपकार जावं ताचे गोवाय जावं आनी जी कोण सांडलेलीं आसात जी कोण देगेर आसात तांकां आमी जेजूशी हाडूंक आमी सगळीं वावरुया हेंच आमकां मिसांव ताणें आमकां सगल्यांक फावो केल्लें आसा तर तो जेजू हे विधेर येतलो तर ताचें आसणें वळखून घेवन आमच्या जिविताक आमी भेटोवया आनी आमच्या जिविता उदची ताचें काकुस्तान दिवंक आमी सगळीं वावरुया सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया धोर्मीक फुडाऱ्यां पासत ताणें सगल्यांक अदीक करून भायल्याल्यांत आनी मनीसपणाचो उणो मान भोगतल्यांक मोगान वेगोवंक बापा लागीं मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची राजकारभाऱ्यां पासत ताणें सगळे तरेची हिंसा आनी कोश्ट काकुतीचें कालीज घेवन सोंपोवंक बापा लागीं मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची भावार्थ्यां पासत आमी सगल्यांनी कुडीचे मनाचे भावनाचे आनी दुर्बलकायेचे गावे सोंसतान तांकां काकलुतीन आपणावंक
बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कर. हांगासर एकटोलोल्यां पासत बागिवोन फ्रांसीस साव्याराच्या पावलांनी चलोवंक आनी भेदभाव करिनासतना सगल्याच्या जिवितान खरोच संतोश हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कर. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो देवाक सांगुया. स्वर्गीच्या बापा, ल्हानविकायेन आमची मागणी तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान ह्या मागण्या वरवीं देगेर आसलोल्यांक आमची काकलूत दाखोवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा आनी गोठाय दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकारी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भो मोगाळ बापा, तुज्या नांवाची मोहिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान बागयोंत आमरोजाचें मोन आनी काळीज भावार्थाच्या उजवाडान भरलें. ह्या पवित्र योजनाचे भेटोवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी बरो या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कळ्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोनाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आतां आशेताव तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूढ परगोटुया. सोम्याचेजू तुझे मरण आमी समोर उमताव. तुझे पुनर्जीवन कोण आमी परगोटाव. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकताव.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या कुवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी कुवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडोय. पुणून जेवणपणाचो परवाचो धरून मेल्ल्या ते आमच्या बाबणाची काकडूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोचडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काडी तुका मानवड्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जायतीं जाणां समाजाचे देगेर आसा. आमचो वावर तांचो उखल करूंक. वी नीड टू रेझरेक्ट देयर लायव्स, दोज हू आर गोईंग थ्रू लॉट ऑफ पेन एंड सफरींग इन दीस वर्ल्ड. आयज प्रवचनान आमकां हो संदेश दिल्लो आसा. आमी हातयारां जावंक जेजूची आनी जेजू भाशेन काकलूत दाखोवन दुसऱ्यांच्या जिवितान उखल करूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजे सोडटी आनी खास साडिना जावंक पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओकोद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, अमृत दितल्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. ताचे गोठायेन आनी बागेवन आमरोजाची देख घेवन दिरान आमी तुज्या मोगाच्या मार्गान दावी दावी वचूं आनी स्वर्गार मोर जिविताच्या जेवणाची उतरावर्ती गोडसाण सुपूर्णायेन भोगून सासणांक आमी दादोशी जावंक पावूं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री एलेक्स डिसोजा, देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री क्रिस्टोफर फेर्नांडीस, तशेंच आमच्या चिंचोणेच्या सगळ्या फिरगोजकारांक आनी सह बलिदानान वांटो घेतलेल्या आमच्या यादनीक बाबांक आमचे दिनवास. तेच बरोबर गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवंत फ्रांसीस शावियाराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा थंय वचून तुमी कुमसार करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां क्रिस्त्यानाचो दुसरो आयतार. फाल्यां मलयालम भाशेन मीस आसतलें 12:15 सिरो मालांकारा रायट. 3:30 मीस समरमतात आमच्यो कॉलेजीस. तशेंच 5 वरांचेर नागवा बार्देज फिरगोजकारां मीस समरमतात. डिसेंबराची 9 तारीख बागेवंत आंकवार मारयेचो निश्कडूंक गर्भ संभोव ही दोबाजीक परब. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वल्ड ग्रेशियस 12:15 इंग्लीश भाशेन मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 10th of December, Cardinal Oswald Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. निमाणे आशीर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवंत फ्रांसीस शावियाराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागेवंत फ्रांसीस शावियारा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळ्यांक लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय ते मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. Sa Francisca